नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. काल 50 केजी कुस्ती सर्तींत पॅरिस ऑलिंपिकांत इतिहास घडोवपाक पावलां मारपी भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिची आशा भंग करीत ऑलिंपिक संघटनेन फोगाट हिका वजन चड आशिल्ल्यान सर्तीचो निमणो खेळ खेळचे खातीर आज सकाळीं अपात्र थारायलें. विनेश फोगाट हिचें वजन फक्त 100 ग्राम चड आशिल्ल्यान संघटनेन हो निर्णय घेतलो. ह्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमांचेर खर टिका करून विनेश फोगाट ही दर एका आव्हानाक धाडसान तोंड दिवपी जावन आसा तेन्ना पुराय देश तिच्या बरोबर ह्या निराशेच्या खिणांत उबो आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष पी.टी. उषा हांचे कडेन चर्चा करून भारता कडेन ह्या संबंधान आशिल्ल्या पर्यायाची चौकशी केली. ते भायर खर उतरांनी ह्या निर्णयाक विरोध दर्शावपाचो निर्देश प्रधानमंत्र्यांनी पी.टी. उषा हांकां दिला. भारतांतल्या नवकरणीय उर्जेचे तांक फाटल्या 10 वर्सांत 165% वाडल्या अशी माहिती नवकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आज लोकसभेत दिली. आपल्या मंत्रालयाच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर जाल्ल्या उलोवपाक मंत्री जाप दिताले. 2014 वर्सा नवकरणीय उर्जेची तांक 76 गिगावॅट इतली आशिल्ली ती 2024 वर्सा 203 गिगावॅटाचेर पावल्या. ह्या वाठारांत भारताची तांक संवसारांत 4थ्या सुवातेचेर आसा. फाटल्या 10 वर्सांत वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर सुमार 7 लाख कोटी रुपया खर्च जाला अशें मंत्री जोशी हांणी सांगलें. मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है. 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है. एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है. फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014 टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है. तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने अभी जैसे मैंने बताया सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था. आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है. राज्य सरकाराच्या काम घेवपी लाभधारकांची जनावरां रस्त्यार भोंवतना दिसल्या. लाभधारकांक मुखार लाभ मेळचो ना अशी स्पष्ट शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. भटकी सुणी आनी रस्त्यार भोंवपी जनावरांक लागून अपघातांची घडणुको वाडटात हे विशींचो प्रश्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी आज विधानसभेत उपस्थित केल्लो. ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या खातीर फुडल्या अधिवेशनात खासा कायदो हाडटले अशें स्पश्टीकरण दिलें. गोरवां आणि कुत्री हे दोन्ही खूप मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आणि रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा. आणि ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय. हांव सांगता म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलें आमी निदान काम देनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता ताका चीप लायिल्ली आसता कानाक चीप लायिल्ली ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केल्या. तें नोटिफिकेशन तो काडटा तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हेन्स फोर्थ काम देनूची स्किमूय मेळची ना आनी काम देनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता. बट लोकल गायी ज्यो आहा पळय न्ही ताका अजून येना. ती तर एकूच फक्त म्हणजे हांवें बजेटान हांवें डिक्लेअर केल्लें लोकल गाय जो घरा कडेन पोसता ताच्या खातीर आमी एक स्कीम तयार करता. ती स्कीम तयार केल्या म्हणजे फायनान्सांतल्यान आमी ऑलरेडी तेची प्रपोज जावन आयिल्ली. ती गाय सुद्दां घरा कडेन सांबाळपाक जाय म्हणजे ज्या गोंयची किंवा त्यो लोकल बाकीच्यो गायो हेंकां काय तरी सांबाळ्या आसतात. म्हणजे एखादो शेतकार आपले तेंच्यांनी मात ते पोसूंक जाय बांदून दवरूंक जाय परत रस्त्यार सोडूंक जायना. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थे वतीन दर्यादेगांच्या भारवाहू तांकीचो म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करता. दर्यादेग वाठारांतल्या नुस्तेमारप्यांक उदरगती खातीर सरकार आराखडो तयार करतले. तशेंच CRZ अधिसुचोवणेच्या कलम 6D खाला नुस्तेमारांची घरां नियमीत करतले अशी जाप पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी काल सांजे उसरा विधानसभेत दिली. पर्यावरण आनी कायदो खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक मंत्री सिक्वेरा जाप दिताले. Coming to the Marina project which many have raised, as I have said, it is sub judice.
But I would like to inform this august House that there is a stay order issued by the High Court of Bombay in Goa, and therefore this project has been, if I may say, shelved as of today. Speaker sir, we have approached the NIO Goa to carry out a fresh beach carrying capacity of the beaches. Once the study is completed, we will think as to whether we should embark on the exercise of carrying out a study on carrying capacity of the state if need be. Speaker sir, coming to sound pollution. Speaker sir, on the aspect of sound pollution, the Honorable High Court of Bombay is already seized with the matter, and hence in terms of section 37(8), I will not be in a position to offer any comments. However, I would like to clarify that the GSBC has installed online noise level monitoring systems. मुरगांव मतदारसंघातल्या लोकांक उदकाची पुरवण सुरळीतपणान जावची म्हण सरकार वावुरता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज निवेदनावरवी विधानसभेत दिली. आमदार संकल्प आमोणकर हांणी उपस्थित केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी मुरगांव तालुक्यांतले साधन सुविधेची कामां चालीक लागतकच उदकाचो उणाव जावचो ना अशी गवाय दिली. 5,000 to 300 cubic meter capacity GLR at PHE complex Sada, 650 and 150 cubic meter capacity OHR at PHE complex Sada. Two numbers of the 800 cubic meter capacity GLR opposite to sub-jail Sada, 650 cubic meter capacity OHR opposite sub-jail Sada, 300 cubic meter capacity GLR at Midland Sada. In addition to above, two more ground level reservoir of 800 cubic meter capacity will be constructed shortly, for which the tender formalities are already completed. In order to improve the water supply system of the Marmagua constituency and other part of the South Goa, the construction of the 100 MLD WTP at Sheldam, Sangam and under the SWSP is in progress. Additionally, the construction of the 20,000 cubic capacity MBR in progress at Verna. All those works and will be facilitated providing the additional water to the Marmagua constituency and other constituencies of the Marmagua Taluka and surrounding areas. आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक आणि शस्त्रक्रियेचे जनक सुश्रुत हांणी भारतीय संस्कृतायेक दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची माहिती फुडल्या पिळगेक जावची ह्या हेतान दोनापावला राजभवनाचेर ह्या दोनूय महापुरुषाचे पुतळे उबे केल्यात. तांचे लोकार्पण आज राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या हजेरेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. राजभवनाचेर आशिल्ल्या वामन वृक्ष कला उद्यान ह्या पोरण्या वखदी उद्यानात हे पुतळे बसयल्यात. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आचार्य चरक आणि सुश्रुत हांच्या योगदानाविशीं माहिती दिली. खरें म्हटल्यार म्हाज्या खातीर हो खूब खाशेलो दीस आसा. आमी पळयता की ज्या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदाचो जो हांवें अभ्यास केलो, जेतूंतल्यान हांवें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलो आनी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आनी वाघबट संहिता हातूंतल्यान 3 महर्षी ज्यांच्यांनी पुराय भारत देशाक न्हय तर जगाक ज्यांच्यांनी मेडिसीन सर्जरी हाजें ज्ञान जर कोणी दिलें आसत, हांव जगाक म्हणटा फक्त भारताक न्हय, जाल्यार ते चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आनी वाघबट संहिता. म्हाका योग आयलो आयुर्वेद शिकल्या कारणान ह्यो तिनूय संहिता थोड्या प्रमाणात तरी शिकपाचो योग हो आयुर्वेदाच्या कारणान म्हाका आयलो आनी त्या निमित्तान आयुर्वेदाचो ग्रॅज्युएट असल्या कारणान म्हज्या हस्ते आज ह्या दोनी महर्षींचो फावंडेशन स्टोन हांगासर जाता. त्या खातीरय म्हाका खूब बरें दिसता. वामन कलावृक्ष बॉन्साय प्लांटेशन जे आमच्या गव्हर्नर हावजात जाता आनी तेजे 1000 प्लांटेशन आमी पुराय करता, तोय बी खूब खाशेलो दीस आसा. त्या निमित्तान आमी सदोदीत म्हणजे मानादीक गव्हर्नर हांकां सदोदीत आमी याद करतले. ह्या कार्यावळी निमतान राजभवनाच्या वतीन कांय कांकरा दुयेंतींक आर्थीक मजतीचे निधी वितरीत केले. गोंय आनी कारवार मजगती राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर आशिल्लो 60 वर्सां पयलीं बांदिल्लो पूल आज सकाळीं फांतोडेर अचकीत कोसळ्ळो. ह्या वेळार पुलावयल्यान वचपी एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त जालो. हे ट्रक ड्रायव्हराक सुदैवान कांयच जावंक ना.
मजगतीं ह्या मार्गावेली येरादारी नियंत्रीत केल्ल्याचे उतर कन्नड जिल्लोधिकारी हांणी परिपत्रका वरवीं कळीत केलां. नव्या पुलाची स्थिरतायेची तांक तपासपाचें काम सुरू आसा, देखून येरादारीचेर बंधनां घातल्या अशें ह्या पत्रकांत सूचित केलां. बांगलादेशांत अराजकता निर्माण जाले उपरांत राजकीय स्थिरता आनी तणाव निर्माण जाला. ह्या सगळ्या फाटभुंयेर राष्ट्रपती मोहम्मद शाहबुद्दीन हांणी हंगामी सरकाराचे मुखेल फुडारी म्हणून नोबेल पारितोषिक जैतिवंत डॉ. मोहम्मद युनूस हांची नियुक्ती केल्या. ढाकांतल्या बंगभवन ह्या राष्ट्रपती भवनात काल जाल्ल्या राष्ट्रपती मोहम्मद शाहबुद्दीन हांच्या येजमानके खालच्या बसकेंत तिनूय संरक्षण दळाचे मुखेली आनी आंदोलकांच्या 13 वांगड्याच्या शिष्टमंडळा वांगडा जाल्ल्या चर्चे उपरांत हो निर्णय जाला. राष्ट्रपतींनी बांगलादेशाची संसद भंग केल्या उपरांत राजकीय घडणुकांक वेग आयला. मजगतीं बांगलादेशांत रावपी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिते खातीर केंद्र सरकारान फावो ते निर्देश भारतीय वकिलातीक दिल्या. बांगलादेशांत जाल्ल्या हिंसक घडणुकांत आतां मेरेन 440 जाणांक मरण आयलां. काल सांजे उसरां जाल्ल्या हॉकी खेळांत पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत निमण्या खेळांत पावपाचो ध्येय आशिल्ल्या भारतीय पंगडाक निराशेक तोंड दिवचें पडलें. जर्मनीच्या पंगडान भारतीय पंगडाचेर ह्या खेळांत 3-8-2 गोलांनी जैत जोडलें. तशेंच आतां भारतीय पंगड कांस्य पदक जिखपा खातीर स्पेन पंगडा आड खेळटलो. ते भायर आज सकाळीं कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिचें भांगरा पदक ऑलिंपिक संघटनेन तिका अयोग्य थारायिल्ल्यान चुकलें. मजगतीं आयच्या दिसा उपांत्य फेरयेंत प्रवेश मेळपा हेतान भारताचे टेबल टेनिस खेळगडे सर्तींत देंवतले. त्या भायर फाटल्या ऑलिंपिक सर्तींत कांस्य पदक मेळयिल्ले भारतीय खेळगडे मीराबाई चानू 49 किलो वेट लिफ्टिंग सर्तींत वांटेकार जातली. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.